ह्या महिन्यात आमच्या आता केसी आमचे देंवपा लागल्यात. फ्रॉम लास्ट 2 months द केसीज आर कमिंग डाऊन. देर इज अ डिक्रिजींग ट्रेंड, डाऊनवर्ड ट्रेंड. आता फॉर द मंथ ऑफ नोव्हेंबर आमकां केसी 50 आसा, 50 केसीस. लास्ट इयर नोव्हेंबर, लास्ट इयर 2023 नोव्हेंबर वी हॅड 70 केसीस. सो ह्यो 50 केसी ज्यो आसा त्यो 32 केसीज आसा त्यो नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवान 18 केसी आसा. सो दीस इज द हे बट so now our transmission season is over now because आमचे गोंयचे ट्रान्समिशन सीजन फॉर डेंग्यू केन्ना पावसा वेळार फ्रॉम एप्रील, जून, एप्रील, मे दिस प्री monsoon. फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स टील द एंड ऑफ रेन्स हे आमचे ट्रान्समिशन सीजन. सो ट्रान्समिशन सीजनार आमचे आतां आवर ट्रान्समिशन सीजन ओवर. सो बट आमकां आतां केअर कितें घेवपाक जाय. आता ज्यो आमकां पयलीं केसी दिल्यो, प्री मनसून आमकां ज्यो केसी दिल्यो आनी आतां सेम जावं शकता पावस थांबतकच ते सेम कंडिशन आसतलें. सो दोज कंडिशन वी हॅव टू टेक केअर ऑफ. अँड वॉट इज दॅट कंडिशन इज अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टिसीस. आता जे जाग्यांनी उदक कमी येता किंवा थोड्या लोकांक संवय आसता उदक भरून दवरपाचें. सो आमकां प्री मनसून ज्यो केसी जाल्ल्यो कित्याक काय म्हळ्यार अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टीस, जे रिजन आशिल्ले अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टीस ते आतां परत जावं शकता जरी पावसान. बट दीस रेनी सीजन वॉज आवर कंट्रोल वॉज मच बेटर देन लास्ट इयर. बट दीस इयर वी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लोकल बॉडीज as well as I feel this community also gave lot of support.